नमस्कार. तुमका खबर आसा आम्ही खंय आसा ते? जर तुमका खबर ना जाल्यार आम्ही सांगूंक सोदता की आम्ही सध्या आसा पाट्यार, आणि पाट्यार जर तुम्ही आयले, पणजे जर पाट्यार तुम्ही आयले जाल्यार तुमकां हांगा ज्ञान सेतू म्हणा वा मँग्रोव्स बर्ड वॉक सारकिल्ले जे प्रोजेक्ट्स आसा जे सरकारान हाडले ते तुमकां दिश्टी पडटा. पण ह्या फावटी आम्ही तुमकां एक नवीन जे प्रोजेक्ट येवपाचो आसा, स्मार्ट सिटी अंतर्गत जो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा ताचे विशीं सांगपाक आयला. आनी आमी सद्या जे पाट्यार आसा आनी तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता, जे माझ्या लेफ्टाक आसा रायट सायडीन आसा तो एक वॉकिंग ब्रिज तो जावपाचो आसा. अशें आमकां मेळटा, म्हायती मेळटा. तर जर आमी तुमकां हें सांगपाक येयला की सरकार सामान्य मनशा खातीर जायती सुविधा करता, वा जायते मँग्रोव्स वॉक म्हणा वा ज्ञान सेतू म्हणा, आनी हो जो प्रोजेक्ट येवपाचो तोय म्हणा. पूण एक गोष्ट सांगपाची अशें दिसता की जर तुमी मँग्रोव्स बर्ड वॉकाची परिस्थिती पयली जी परिस्थिती आसली आनी आतां जी परिस्थिती आसा ती पयली ती, जाल्यार जे फाळके जे आसा ते जे लाकडाचे ते पार्ट्स आसा ते मोडला, खुबशे जाग्यार गॅप्स आसा. जर हे प्रोजेक्ट नवीन जर घेवन येता तर तितलेच ताका सांबाळपाची गरज आसा. कारण सरकार जर प्रोजेक्ट घेवन येता जाल्यार ताची देखरेख सुद्दां ती करपाची गरज आसा, वेळोवेळ देखरेख करपाची गरज आसा. सरकारानूच न्हय तर जे सामान्य लोक आसा थंय विजीट करता तांच्यांनी सुद्दां ताची देखरेख करपाची गरज आसा. ती ब्युटिफिकेशन ताचें आसता, म्हटल्यार ती एक पर्टिक्युलर जागो आसता तो त्या सरभोंवतणी जे आसता लोकांक आकर्शीत करता आनी एक ब्युटिफिकेशनाचो स्पॉट म्हणून जाता. पूण जेन्ना ताची देखरेख जायना वा ताचे मेंटेनन्स जायना तेन्ना दुख्ख दिसता. सो आतां जे स्मार्ट सिटी अंतर्गत हो प्रोजेक्ट येवपाचो हांगा आसा, त्या प्रोजेक्टाची सांबाळ, देखरेख वा मेंटेनन्स तितलीच गरजेची आसा. जेन्ना हो प्रोजेक्ट आनीक म्हयन्यांनी वा वर्सांनी तुमच्या मुखार येतलो जाल्यार तुमकां नक्कीच हो प्रोजेक्ट पळोवंक मेळटलो. आमी तुमच्या मुखार हो प्रोजेक्ट जावच्या पयलेची बातमी हाडटा. प्रोजेक्ट जेन्ना मुखार जातलो ताच्या उपरांत सुद्दां आमी नक्की हांगा येतले, ताची परिस्थिती पळोवपाक येतली. म्हाज्या वांगडा आसा कॅमेरामॅन धर्मेश आनी हांव विष्णू नार्वेकर. पळयत रावात माय गोवा नेटवर्क.